गोंयांत जिल्हा पंचायतीचेर दोळो दवरून पंचायत मंत्र्यान दवरिल्ल्या उमेदवारांक मतदारांनी वेंचून दिवचे म्हूण कोमनीदादान घरां आसात ती कायदेशीर करपाचें जाहीर केलां. मंत्र्यान फक्त गोंया भायल्यान आयल्यान तांचीच घरां कायदेशीर करपा खातीर वावुरचो न्ही. कोमनीदादीच्या सुवातीन गोंयभर जायत्या गोंयकारांची घरां आसात. कितलींशींच वर्सां जालीं गोंयकार कुळ मुणकार कायद्या सकयल आपलीं घरां कायदेशीर करची म्हूण झगडटात, मात तांचेर सरकार आजून निर्णय घेना. आतां पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो जर गोंया भायल्यांची घरां कायदेशीर करता जाल्यार तांणी गोंयकारांची घरां कायदेशीर करपाक जाय अशें संजय बर्डे म्हणटा. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे भ्रष्ट सरकार आसा. तुम्ही आपलो स्वताचो फायदो करून करता. जिल्हा परिषदचे इलेक्शन आतां बेगींतल्या बेगीन पावपाचें आसा, ताका लागून गोंयांत जे लोक नॉन गोंयकार जे गोंयांत येयलेले आसा, आतां जवळ जवळ ते 10 ते 15-20 वर्सां जालीं तेंच्यांनी कोमिदाची घरां दोंगराचेर बांदलेली आसा. आतां माविन गुदिन्हो कितें हो पयलीं काँग्रेसीन आसलो, आतां BJPन येयला. आतां ताका कितें दिसलां की आपूण BJPन येवन गोंयची जमिनी ज्यो आसा, कोमिदाची जमीन गोंयकारांची आसा, ही आतां तेंच्या नांवार तो रेग्युलरायज करून दिवंक करता. आमचें म्हणणें इतलें, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचें म्हणणें इतलें आसा आतां की आमी भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना गोंयचो CM जाल्लो तेन्ना एक बील पास जाल्लें, कसेल तेची जमीन राहील तेची घर. पूण आमचे गोंयांत जे कोमिदाची जमिनी ज्यो आसा न्हू, तेजेर आमचे गोंयचे लोक जे आसा हे टेनंट म्हणून आसात. कोण जमीन राखताले, दोंगर राखताले, कोणाची काजी आसा, कोणाची माड आसा, कोणाची शेतां आसा, ही कोर्टान मामलेदार कोर्टान केसी चालू आसा, कलेक्टरान केसी चालू आसा. तेंच्या नांवार करिनासतना हो मामलेदार, हो आमचो माविन गुदिन्हो काल सकाळी भायल्यान जे लोक येयलेले आसा तेंच्या नांवार हो बेगींतल्या बेगीन करून दिवंक करता. म्हाजें इतलें म्हणणें आहा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे, तेंच्या करता आसतना आमचे गोंयकारांचे भाव जे आहा, गोंयचे लोक जे कोर्टान झगडटात, पयशे लाखांनी हजारांनी आदोगादक घालता, तेंचे न करता हो काल सकाळी जे लोक येयलेले आसा हे तेंच्या नांवार करपाचो प्रयत्न करता. तेंचेर जर करता तर आमचे गोंयचे भावांची जमिनी ज्यो आहा कोमिदाच्यो हे बेगींतल्या बेगीन हेंच्यांनी आमच्या नांवार करपाची. गोवा कुळ मुणकार संघर्श समिती जी आसात, गोंयचे कुळकार जे आसा, तुजे कडेन निवेदन करता की तूं जर तेंचे जर करता जाल्यार आमचे गोंयच्या भावांची जमिनी, कोमिदाची जमिनी ही आमच्या नांवारू करपाची मागता आमी.